जेन्ना दोनांक मर्डर जाले पळय तेजे उपरांत तो पुलीस कस्टडीन आशिल्लो फातोर्डा आशिल्लो काय टावनान आमकां कांय खबर ना आमी सगळ्यांनी स्टेटमेंट दिलें स्टेटमेंट दिवपाक जेन्ना गेले पुलिसां वचीं तेणें म्हाका नेक्स्ट नंबर तुजो आहा म्हणून म्हाका सांगला मागीर आमगेलो पळय ते जातकूच आमी मागीर घरा कडेन गेले स्टेटमेंट घेवन पुलिसां वचीं मागीर सकाळीं फुडें अर्ली मॉर्निंग 7:57 तो पुलीस कस्टडीन आसतना आमकां मॅसेज येता पर्सनल मोबायलांचेर की म्हणून आपल्या भुरग्यांक थंय त्रास केले जाल्यार आपूण काय लायफ टायम भितर व्हरपाना आपूण बेगीन भायर येतलो आनी तुमकां सगळ्यांक दाखयता म्हणून पर्सनली नंबराचेर आपल्याक तेगे पर्सनल नंबरा वयल्यान फोन हे केला मॅसेज केला सो ती आमी स्क्रीनशॉट काडून एसपी फुडें आयिल्ले काल एक तर आमगे भुरगो मेला आनी हो मारलो मनीस थंय भितर पडोवन भितरल्यान आमकां जेन्ना मोबायल आपल्या पर्सनल नंबर पुलीस स्टेशना भितरल्यान जेन्ना आमकां मॅसेज केला साहेब म्हणल्यार आमकां एक कितें चलता सो आमकां एसपीन खूब कॉपरेट केलें आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां की म्हणून जे कोण ड्युटीर आशिल्ले तांकां आपूण सस्पेन्शन आतांच्या आतां काडटा आनी हेज्या उपरांत सुद्दां विदीन जे रिमेनींग एक्यूज आहा विदीन 48 आवर्स आपूण तेणें सगळ्यांक अरेस्ट करता म्हणून सो तुमी आतां बॉडी तेगी घेतली ना बॉडी म्हणल्यार आमी बॉडी हांगा हॉस्पिटलांतल्यान आमी घरा कडेन वतले फ्युनरल करपाना आमी तांकां तें सांगलां जेन्ना म्हणल्यार आमकां सगळे एक्यूज मेळपाना तेन्ना म्हणल्यार आमी हें करपाना कित्याक आमी एटलिस्ट हें करताले फ्युनरल कोणा पुलिसांचे आश्वासनाचे पुलिसांच्या कस्टडीन रावन आमकां हें करता धमकी दिता आनी पुलिसांच्यान आमी स्टेटमेंट घेवपाक पुलीस सुद्दां आहा तांकां ते सुद्दां म्हणटा पुलीस ते सुद्दां आमकां सांगतले हय बाबा तेणें धमकी दिल्या म्हणून तेंचे उजिरूच धमकी दिता आनी पर्सनल मॅसेज आयला न्हू तेगेले आमकां काल तो मर्डर जाल्लो तेन्नाय पुलीस आशिल्ली आनी आयज तेणें पुलीस कस्टडीन रावन आमकां मॅसेज केला म्हागे डॅडीक मॅसेज येयला तुका दाखयतलो कितें आहा तें म्हणून ना एसपीन आमकां त्या बद्दल आमकां फूल कॉपरेशन दिलां आनी तेणें सांगलां की PI सुद्दां आपूण थंयच्यान काडून दुसरो इन्वेस्टिगेशन PI घालता आनी ते कोण कॉन्स्टेबल ड्युटीर आशिल्ले तेका गार्डाक लागून तांकां आपूण सस्पेन्शन काडटा म्हणून तेणें आमकां सांगलां आतां तुमी बॉडी घेतले काय आमी हांगाच्यान एक्सेप्ट करतले बॉडी घेता तुमी हांगा कित्याक तेका आतां आमकां फ्युनराचेर रेडी करपाक रेडी कर सो आमी घरा कडेन वचून तेका रेडी करून पूण आमी कब्रस्तानाक व्हरपाचें ना आमी थंयच रावतले कितें आहा तें अजून हे करतले सगळे मिडियाक घेवन येतले तुमी सगळे येवपा जाय फ्युनरला पयलीं येवन आमी आनी प्लीज थोडी एक खबर ना आतां मागे डॅडी न्हू तो हांव गेल्लो म्हणटा तो हांव तेगे भुरग्याक सुरी धरली म्हणटा थंय 24 आवर्स पुलीस आहा तेजे घरा भायर हांव तेजे घरा कडेन घेवन वचूना काय ना आमी पुलीस स्टेशनार हॉस्पिटलान ना आमी आमगे भुरगो मेलो म्हणून आमी पळयता तो सांगता हांवें सुरी धरला येवन आमकां धमकी दिवन मॅसेज करता तुमकां दाखयतलो पुलीस कितें करताले त्या टायमार तो भितर आहा न्हू पुलीस कस्टडी ना तेका जेवण येता आमी काल ते आज पर्यंत काय जेवना काय ना तेका जेवण येता सगळें येता कोण पळयतलो तें सगळें कितें करता पुलीस त्या टायमार कोण पुलीस आशिल्लो ते ड्युटीचेर तेगे बक्कल नंबर सगळें आमकां जाय स्ट्रीक एक्शन जाय आमकां नाजाल्यार आमी ओगी रावपाना आतां एक जालो आनी हेजे फाटल्यान आनी जातले हावजी मोडान नाजाल्यार आमीच उजो घालून मरतले लास्टाक नाजाल्यार हावजी मोड उजो लायतले ना अशें जावपा जायना न्हू कितले म्हण हें करतले तुमी कितले एक्यूज आसता म्हणटा तितून भितर तेंगेली गँग आहा तेंगे दवरलो म्हणटकूच तांकां फोन समज ना कितले आसता अंदाज तुमकां 10 ते 12-15 जाण आसात तेंगे आसा 10 ते 15 हय तेंगे 15-20 दिसाच्यान तेंगे प्लॅनिंग चालू आहा रातभर अल्ताफ आनी तितले नांव तुमी दिले हे सगळे चलयताले सगळे घेवन लफडे करतालो ते मास्टर माइंड आनी तेगे भाव आहा पळय तो चड लफडे करपा मुखार तो पयलीं येतालो कोण ताज मकानदार महबूबालो भाव हुआ था उसमें इनके कंसर्न से अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए मांग कर रहे हैं। सो कितने आदमी को आज अरेस्ट किया आप लोग? कल टोटल 4 को अरेस्ट किया था बाकी लोगों की भी सर्च चल रही है। किसी नाम भी आया है इनका? किसका? और बाकी कौन है वो? बाकी लोगों का नाम है। तो बॉडी हैंड ओवर किया सकता है फैमिली को? अभी उसका PME होगा उसके बाद। तो आज ये लोग क्यों मिलने आए हैं? उसी के कंसर्न के लिए कि क्यों ऐसा मतलब जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको अरेस्ट किया जाए टाइम। नहीं, उनको अंदर से ये मैसेज आया, जिसको पकड़ा था वही मैसेज कर रहा है कि मारने की धमकी दे रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी दी है, उसमें भी हम लोग इंक्वायरी करके उसमें जो होगा वो हम एक्शन करेंगे उसमें। हिस्ट्री शीटर हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं। So, what are the names who have been arrested so far? I'll give you the names.